एकादर काम करप सोपे, पण त्याची फाट पुरवून वा सांभाळ चढ महत्वाचो। तो जालो ना जाल्यार सगळेच मुसळ कोयरात। काणकोण तालुक्यातल्यान तळपण गालजीबाग पुलाचे तशेच जाला। पळयात देवीदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यान तळपण आणि गालजीबाग ह्या न्हंयचेर पूल जावची अशी कितल्याशाच जणांची मागणी आशिल्ली। कांय जणांनी तर ह्या संबंधीन भीष्म प्रतिज्ञाय केल्ल्यो आणि निमाणी ही पुलां दोनीकी उबी जाली। पूण दुर्दैव अशें जेन्ना ही पुलां कंप्लीट जाली बांदून त्या वेळाचेर बांदता आसतना जेन्ना तो बेतो घालपा खातीर जे पोत्रे आणि लोखंड लायिल्ले ते बऱ्याचशा कडेन काडलेंच ना आणि ते आतां सकल पडपाक लागला आणि एक फावटी पडोन गाडयोय फुटल्यो। ह्या वेळाचेर लोकांनी कितल्याशा फावटी रिक्वेस्ट केले, पण दुर्दैव अशें की जी आमची हायवे ऑथॉरिटी आसा ती हाजे कडेन अजिबात लक्षच दिना आणि लोक आतां भिराकूळ अवस्थेत दीस काडपाक लागल्यात। लायटी म्हणटा वयल्यान वयता ते ब्रिजार वयता ते बियरी बाटली पिता वयल्यान पुरता आमी सकल लोकल रावता सगळे आमची आंगणा भुरगीं खेळटा सगळे धाकटे धाकटे भुरगीं आहा। आणि दुसरी गोष्ट म्हळ्यार तेणी प्लेट्यो पुलाची प्लेटी दवरल्ली आहा ती तशेंच दवरल्ले आहात, काडूं ना। भुरगीं खेळटा आसतना लास्ट टायम आमचे गाडयेचेर पडलो आणि फुडलो मिरर फुटलो गाडयेचो। एक मारुती गाडी आहली म्हाजी हांवें दवरली पार्किंग पुला सकल वयल्यान ती प्लेट वर ती सांगली तेका कॉन्ट्रॅक्टर आहलो तो पुलाचो, म्हाका तेका नांव खबर ना, पूण थोडे काडले आनी वर थोडे दवरला। ताका धाकटी भुरगीं स्कुला येताय वयताय तेंची केन्नाय तेंची जिवाचो रिस्क आहा, म्हणून केन्नाय पडपाक शकता तेंचेर। तुम्ही केन्ना सांगिल्ले असो प्रॉब्लेम आसा म्हणून तांकां? हांवें सांगले 2-3 फावटी तेमचे सायट सुपरवायझर येता तेमी सांगले ते म्हणल्यार आमी करता म्हणून सांगपा लागले, पूण आजून पासून ना। हे पावसाक भिरांत दिसता न्हू सारकी। आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार पुला ते उदक वयले आहा ते सगळीं भरून उदक सारकें फुल्ल पॅक जाता, आमकां कांय येवपाक वचपाक खूब त्रास जाता। पंचायतीक हांवें 2-3 फावटी कळयले, पूण पंचायत करया म्हणटा अजून कांयच ना। उदक बंद तेतून पळोवपाक दिसता न्हू सगळे, गाडी येवपाक वचपाक त्रास जाता। चड करून आमची हिंगा वाड्यार भुरगीं आहा ती धाकटे खेळटा गेल्यार ती प्लेट तेंचेर तकलेर बी पडत इंजर्ड जायन भिरांत दिसता। आतां केन्नाचे प्लेटीक कित्याक लायिल्ले? जेन्ना तो ब्रीज स्टार्ट करता तेन्ना तेमी कॉन्क्रीट घालपाक कितें करपाक तेमचे लॅब्स घालपाक ते हें करपाक तेमी घातले ते तशेंच सोडून गेले। एक्चुली ते ब्रीज कंप्लीट जालो, इनॉग्रेशन जालें, तेमी काडपाक आसले ते, पूण तेमी काडले ना ते। पूण एक हाय रिस्क आमकां माश्या वाड्याक आमची 22 घरां आहा, हिंगसून 22 घरां। कसल्याय प्रोजेक्टाचे काम पुराय जाले काय ताच्या आदारा खातीर वापरिल्ल्यो वस्तू काढून तो नितळ करून दिवपाक जाय। कंत्राटदारान ते बाबतीत आळशीपणा केली। लोकांनी सांगून काय आदाराचे सामान काढले बी, पण बरेचशे तशेच सोडून दिला, थळावे सांगतात। हिंगा लोकल्सांनी सगळ्यांनी सांगले म्हणटरे काडले आनी मागीर खबरच ना तेंचे आतां ब्रीज तसोच सोडलो आहा तेणी। आनी ते कितली जाग्याचे काडले? 1-2 कडेन काडला आनी 3-4 कडेन उरला तशें। फुडें कळमेला आनी कळम्यान ते पडपाक शकता, केन्नाय खंयच्या कोणाचे तकलेर पडपाक शकता, इंजर्ड जावपाक शकता। एक हाय रिस्क घेवन आमी भुरगे आसता स्कुला वचपाचे, ताका रिस्क दिसता। पुलान तेमी कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें तशें तेमगे ड्युटी ती काडून उडोवपाची, तेमी करपाचें आसलें ते। आमी परत सांगप न्हू, तेमी चोवपाक जाय कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा ना विलेज पंचायत आहा आमची, तेमी तरी कोण पंच आहा तेमी सांगून तेमी एक्शन घेवपाक जाय। गो 365 खातीर देवीदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।